हाँ ऐसे चलेगा। आणि त्याच भशेन ह्या पुलाची अत्यंत गरज आसली कित्याक खुबशे लोक पयलीं मेलात आणि हे काम घेतना म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जालीं बोर्डां लागता काम पूण ते कोण घेवपाक तयार नासलो। आयच्या आज आमच्या आमदाराच्या प्रयत्नान हे काम आज चाली लागले आसा। कितलेशे ॲक्सिडेंट जाता म्हळ्यार आमच्या लोकल लोकांक ह्या रस्त्याचे अंदाज असतात म्हळ्यार भायल्यान पळय ट्युरिस्ट येता तांकां ह्या जो अंदाज मेळनासतना चुकता अंदाज आनी ते डायरेक्टली ह्या व्हळांक वता आनीक अशा वेळाचेर मोठी दुर्घटना ह्या वेळाचेर खुबशी हांगा घडली आसा आनी ह्या वेळाचेर हालच्या ह्या आमच्या आमदारान मोठ्या प्रयत्नान ह्या पयलीं आमचो खूब डिमांड आसलो सगळ्या काणकोणच्या म्हण आनी आगोंदेच्या लोकांचो बी चड डिमांड आसलो हो पूल हांगसर जावचो म्हणून सदांच पेपराचेर येताले। आज हे फळाधिकाचेर वता म्हाका दिसता जवळ जवळ ह्या पुलाक हो पूल जो हांगा आसा ताका म्हाका दिसता 50च्या वयर वर्सां जालीं आनी आज आमकां नवीन पुलाची ह्या वटेन आमकां दिशा मेळटली। आयच्या उद्घाटन करपाक पुला खातीर म्हणल्यार एक 2 पंचायतीचो एक आगोंद पंचायत आनी श्रीसर पंचायत हो व्हडलो सामको वांकडो पूल आसा ताजेर आमचे गोंयचे लोक न्ही भायले लोक खूब जाण मेल्ल्या वलताचेर लागून आनी हो पूल जावपाक खूब वेळ खडपट चलताली पूण आमदार काणकोणकारांक निवडून हाडलो नांवा खातीर कामा खातीर हे आज आमदारान दाखोवन दिल्लें आसा। हें काम मोठें गरजेचें काम आहा आनी त्या आमदारान घेवन हे जे हातांत दिल्लें आसा कॉन्ट्रेक्टराल्या बेगीन बेगीन हें पूल करचें आनी फुडल्यान कांय आजून वायट घडचें न्ही अशें देवा कडेन मागता आनी तें पूल बेगीन जावचो अशें म्हणटा। सो मेन म्हणल्यार कितें हिंगा जेन्ना आमदार जालो म्हाजे जायतो दबाव हाडलो ज्या लोकांक इंट्रस्ट आहा हिंगा लोक मन जावपाक त्या लोकांनी म्हाजे दबाव हाडलो इजर बाब हिंगा लोक कितलोच मेला चड करून फॉरेनर लोक मेले म्हण कित्याक तांकां ती वाट गमना रातची प्लस हिंगा स्ट्रीट लायटींग ना तेंय म्हाका तेमी सांगलें लोकांनी सांगलें तो हांवें इंट्रस्ट घेवन ही फायल मूव करून सगळे फायनान्शियल एक्सपेंडिचर घेवन आय स्टँडर्ड जावन वर्क ऑर्डर दिली ममदाक। कॉस्ट कितलो टोटल अरावंड 50 lakhs अबाउट 48-50 lakhs ओके। सो म्हाका इतलें इंट्रस्ट गांवचें डेवलपमेंट जावपाचें म्हाजें एक तत्व आनी कांयच ना की गांवांत कितें बरें जाता तें करपाक। आतां दुसरो म्हाका एक आतां ह्या लायटी बद्दल हिंगा स्ट्रीट लायटींग करूंक जाय। सो हें पयलीं सद्याक हांव काणकोणकार भाव भयणांक सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा की ज्या ज्या जाग्यांचेर गरज आहा थिंगा इम्प्रूवमेंट पयलीं जाता आमचें। आमकां सरकारान 28 कोटी दिता म्हूण प्रोनावन्स केलें तुमी सगळ्यांक खबर आहा असेंब्ली एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 28 कोटी दिता म्हण पूण आमचो बॅड लक सरकार आमचो पर्रीकार दुयेंत जालो ते कडेन ती आतां पावर दिला तो 1 कोटीचो 2 कोटीचो 3 कोटी तांकां पावर दिला तितलें सँक्शन जायना कित्याक ना जाल्यार म्हाजें आनी खूब कामां जावपाची ह्या सायडीन आनीक 2-3 कामां आसाय पूण ती काम जायना कित्याक लागून फकत फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा। आतां जशें आतां सांगलां देविदान की बाबा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पेमेंट जायना त्या पास कॉन्ट्रॅक्टर घेयनाय म्हण। लेंथ किती आसतली ब्रिजाची 12 meters 12 meters लेंथ आनी वन वे जातली मागीर तेजेर मागीर स्टार्ट करपा कित्याक हो मोडचो ना हो मोडचो ना म्हणटकच कशें फिजिबल जाता ते प्रमाणे ट्रॅफीक मॅनेजमेंटाचेर तेंचे कडेन एडवायस घेवन ते मागीर डेवलप करप।